हे परतून परतून आमी सांगून लोकांक उगडास करूंक सोदता की जे म्हणटात न्हू रोमी लिपी भायली भायली करून आनी तिका सकयल घालूंक सोदता पूण ह्यो भायल्यो वस्तू जायत्यो ज्यो गोंयांत आयल्यो ताका कितलें म्हत्व आयलें ताचेरूय आमी थोडें मन घालूंक जाय. लिपीच न्हू, आमची जी खाणां पिवणां आसात आयज काल आमी जी वापरता, जसो बटाट टमाट हे सगळे पुर्तुगेजांनी भायल्यानसून हाडलेले. आनी आमचे हिंदू भाव भयण आसात, ही आमी फुलां म्हणटा, मारीगोल्ड वा गेंदा हिंदी भाशेन वा कोंकणीन आमी रोसां फुलां म्हणटात. धार्मीक ज्यो ज्यो सवलती येतात, दसरो जावं दिवाळी जावं, तातूंत ही फुलां खूब वापरता आनी ताका आयज धर्मीक म्हत्व दिल्लें आसा. पूण हाचेर विसर पडलेलो आसा की हे फूल 500 वर्सां फाटीं नासलें, ते पुर्तुगेजांनी भायल्यानसून आमच्या गोंयांत हाडले, मागीर ते पुराय भारताक शिंपडले. जाल्यार आमी फुलां जर तर आपणायतात आनी ते धार्मीक रितीन पासून वापरतात, जी फळां आसात, हेर खाणां वस्तू आसात ज्यो आमी आमच्या संस्कृतीचो भाग जाल्लो आसा, जे आमी न्हेसोण पासून न्हेसता ते आमचे संस्कृतीचो भाग जाला. जाल्यार जी लिपी जावं ती भायरसून येवं पूण आमची भाशा जिवाळ धरून ताचो वापर जालो, तिका कित्याक मान दिवचो न्हू.